मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें श्रमदाम घर ना ताका घर बांदून दिवप हे संकल्पनेची लॉन्चिंग केले। श्रमदाम ह्या संकल्पने खाला चावडे काणकोण हांगच्या 4 घरांचो बुनियादी फातर मुख्यमंत्र्यान बसयलो। सभापती रमेश तवडकार हांच्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्ली श्रमदाम ही संकल्पना युनिक आसा। तातूंतल्यान एकठांयपण आनी आपलेपणाची भावना निर्माण जाता। चडांत चड लोकांनी ह्या उपक्रमाक आपलो वेळ आनी जाता तितले दुडू दिवन हातभार लावचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार केलें। श्रमधाम आयच्या ह्या नवीन संकल्पनेंतल्यान आमचे सभापती बाब रमेश तवडकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान श्रमधाम हातूंतल्यान घर ना ताका घर बांदून दिवप म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताज्या पर्यंत हांव आनी म्हाज्या पार्टीचे कार्यकर्ते पावचे। तुम्ही जर पळयशात म्हणजे त्या आतां दाखयल्ल्या 7 ते 8 घरांचे घडे कदाचित तेकाय पावपाक थोडो उशीर जालो आसतलो हांव म्हणटलो। पावपाक जरी उशीर जालो आसत जाल्यार पण पावलो, तांच्या पर्यंत पावलो, तेंच्यो व्यथा जाणून घेतल्यो आनी तांकां मदत करपाचो त्यांनी संकल्प केला आणि तो संकल्प पुराय करपाक आमी सगळे जाण हांगासर जमा जाल्या। हांव निश्चित रित्या म्हाजें भाशण फुडें व्हरच्या पयलीं सांगता, सरकाराच्या वतीन तो जे घर बांदता ते बांदपाक जी मदत शक्य आसा सरकाराच्या फॉर्मॅटात बसून ती मदत प्रत्येक घराक ही सरकाराच्या वतीन दिली वयतली। पयल्यान पयली ताजें अभिनंदन करता जी 3 घरां बांदली, ताज्या पायाभरणी सुवाळ्याक हांव आयिल्लो।